Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही मागण्याद्वारे सेशन आम्ही सुरू करूया. मंगळा बाप्पा अर्गां तुका दिता बाप्पा आयच्या दिसा पासून बाप्पा तू आमकां हो सगळो दीस तुज्या संगतपणांत आनी तुज्या आशिर्वादान आनी अधिकारान आमकां जियोंक तुवें आज फावो केल्लें. वय बाप्पा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आतां हो वेळ तुज्या संगता परत आमी करसूंक आनी तूं कितें आमचे थंय उलोवंक आशेताय त्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं कितें उलोवंक आशेताय हाचे वरवीं आमकां तुजो मोग तुजी जाणवाय आनी पवित्र आत्म्याचें संगतपण जेजू क्रिस्ताचो मोग अनुभव करूंक तूं चड आनी चड आमकां कृपेन भरचे खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हांव तुका समर्पिता पवित्र आत्म्या. ह्या सेशनाचो संपूर्ण रितीन तूं कंट्रोल करणे. बापा तुका कितें उलोवंक आसा तो पवित्र आत्म्याद्वारे तूं उलय. पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां तुजो मोग अनुभव करचो एक आमकां मध्यस्थ आनी तुजें संगतपण अनुभव करचो एक मध्यस्थ आनी तशेंच आमचो सहायक जावन तो वावरून आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आतां कितें उलयचें आमी तें संपूर्ण रितीन पवित्र आत्म्या तूं उलय. कितें तूं आमकां सांगूंक आशेताय तें संपूर्ण रितीन तूं उलय आनी ह्या सेशनाचो संपूर्ण रितीन तूं कंट्रोल काडून घे. सरळ रितीन आनी कितेंच इशेन तिशेन आमची मत आमी गुंडाय नासतना तुज्या उतरांत थिरसाणेन आयकोन आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक आनी तुज्या जन्माये मुखांतर ते आमकां अनुभव करूंक ते आमकां फावो जावचे खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आमी पवित्र बॅप्टिझम म्हळ्यार बौतिझम आमी कित्याक काण घेवचो. खंय संगीत घे कोणय. प्रेज गॉड. कोणी उलयना. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर. पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर. ओके पळय आमी देवाच्या उतरांत आमी पळया कितें जाता पवित्र स्नान आमी काण घेतना. ओके रोमन्स 6:3 घालया. वाची जगी ब्रदर. वय सिस्टर. प्रेज गॉड.
क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आम्ही पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आम्ही स्नान घेतले हे तुम्ही जाणात. प्रेज गॉड. तरी आम्ही किती अपवित्र स्नान घेवचे आम्ही जेजूच्या मरणांत एकवट. जेजू ख्रिस्त थंय आम्ही एकवटच्या खातीर जेजू ख्रिस्तच्या एकवटांत आम्ही एकवटच्या खातीर जेजू ख्रिस्त थंय आम्ही एकवटच्या खातीर आम्ही पवित्र स्नान घेवचे. कित्याक म्हळ्यार आम्ही पवित्र स्नान आम्ही ल्हान आसतना ल्हान बाळशे आसतना आम्ही कान गेला, पूण आमकां त्या विशयांत ते दळा आमकां कितेंच ताची जाणवाय ना आनी आमकां कितेंच आमकां गुर्तुना. पूण आमकां ताची शिकवण मागीर आतां ह्या वेळार आमकां मेळोन आसा आनी त्या वरवीं आमी आतां बळवंत जाता. कित्याक हांगा जेजू क्रिस्त थंय आमी एकवट जोडचे जाल्यार आमी पवित्र स्नान घेवचे. कित्याक आमचे थंय पवित्र आत्मो आमकां येता आनी पवित्र आत्म्या आमचे थंय वावुरचे जाल्यार आमी जेजूच्या सांगातपणांत एकवटांत आमी कितले बलिश्ट जाता, कितलो आमी ताचे सांगातपण अनुभव करता, ताचे प्रमाणे आमचे थंय पवित्र आत्मो आमचे थंय कार्य करता. तो सबार देण्यांनी आमकां भरता, सबार देणी आमचे थंय उर्जीत जातात आनी त्या वरवीं जेजूचे सांगातपण जेजूचो अधिकार. कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां सांगलें आसा म्हजे वर्ती कामां तुमी करतल्यात. तशें जावन आमी केदाळा पवित्र स्नान घेवन आमी केदाळा ताचे सांगातपण आमी ताचे सांगातपणांत. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां आनी एक कडेन सांगता केदाळा आमी ताच्या तो दाखवाल म्हणल्या आनी तूं सांगता तो आमी ताचे थंय एकवटन आसा जाल्यार तो आमचे सोमे रावता म्हणून आमी ताचे विशयान मुखार आमी पळया. सो ताचे खातीर आमी ताच्या एकवटांत रावचे जाल्यार आमी ताचे उतार ताचे कितें ताणें आमकां सांगलां वा ताणें कितें आमकां शिकोवन दिल्या त्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार मात्र आमी तो एकवट जोडूंक शकता. नाजाल्यार आमी एक पवित्र स्नान घेतला म्हणल्या चिंतनान हांव आसा जाल्यार म्हजे थंय हांव कितेंच ताचो एकवट हांव सोदिना वा ताचे सांगातपण हांव अनुभव करिना जाल्यार हांव एक आत्मीक रितीन कितेंच म्हजे थंय म्हळ्यार हांव आत्मीक रितीन मेला म्हणले बरीत हांव सांगयत. कित्याक म्हळ्यार थंय आत्मीक रितीन हांव म्हजे थंय ते कितेंय जायना आनी आत्मीक रितीन हांव ताचे थंय एकवटना जाल्यार हांव मरणांत आसल्या प्रमाणे आत्मीक मरणांत आसल्या प्रमाणे जावं पुरो हांव कुडींत आसा आनी म्हज्या मतींत आसा हांव क्रिस्ताचो सांदो जाला इतल्यांत म्हजे कडेन आसा. पूण ताणें कितें सांगलां ताचे प्रमाणे हांव करिना आनी तो कितें आशेता. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू 6:33 सोदा तुमी 6:33 सांगता आमकां सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी खालें जाता देवाचें राज सोदल्यार. मॅथ्यू 6:33 सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी आणि ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. सर्व वस्तू तुमकां दितलो. हांगा दितलो म्हण आसा पूण इंग्लीश बायबलान तो एडेड म्हण आसा. केदाळा तूं कितलें तें देवाचें सांगातपण तूं अनुभव करताय तें सांगातपण अनुभव करचें जाल्यार आमी आत्मीक रितीन वाडावळीची गरज आसा. हांव आत्मीक रितीन केदाळा वाडाना
आणि त्या दाळा मुजे थंय हांव आत्मीक रितीन मुजे थंय कितेंच घडोवंक साधना. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हर एक आत्मीक वाठारांत जेजू क्रिस्ता मारिफात ताणें आमकां हर एक आत्मीक वाठारांत करून दवरलें आसता. ते आमी त्या आत्मीक वाठाराक आमी पावाचे जाल्यार हांवें ते जेजून कितें आमकां शिकयलां वा जेजून तो कसो जियेला ताचे प्रमाणे हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें कार्यागात घालूंक आसा. आमी प्रत्येक थंयत या रोमन 6:3 तो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें, तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हांगा अशें सांगता, आमी मरणांत एकवटचे म्हळ्यार आमचें आदलें सैम जावं पुरो आमी काल टिचिंगांत आयकल्लें, आमी कितेंच आमी देवाच्या सांगातपणांत नातल्ल्या आनी आमी पुरो हर एकले बकऱ्यां बरी शिंपडोन गेल्ले म्हणून आमी काल आयकल्लें देवाच्या उतरांत. सो तशें आसता आमी हर एकले शिंपडोन गेल्ले आनी आमकां वाटच नातल्ली, आमकां उजवाडच नातल्लो आनी आमकां जिवीतच नातलें. हे आमकां वाट आनी आमकां उजवाड म्हळ्यार तें सत आनी आमकां जिवीत, हे तिनी देवान ताच्या कुशे प्रमाणे आमकां ताच्या प्रमाणे आमकां रचलें आसता. ताच्या त्या रेल्म म्हणटात इंग्लिशांत, आत्मीक वाठार, त्या आत्मीक वाठारांत जियेचे म्हणून ताची खुशी जावन आसली. पूण आमी कितें केलें, आमच्या पुर्वजांद्वारी ते पथका वरवीं आमी ताचे तावन भायर पडल्या आनी आमी कितेंच वाट नातल्ले, उजवाड नातले जिवितांत आनी जिवीतच नातलें आनी आमकां सत म्हणून कितें गुर्तू नातलें, वरवीं आमी हाचे तावन भायर उरल्या. आनी केदाळ जेजून आमकां जेजू फर्स्ट आयिल्ले त्या दाळात ताणें आमकां सांगलें आसा, पातकी जिणी बदला. ताचे फर्स्ट वर्डच ताच्या मिसामांत पातकी जिणी बदला म्हणलें. सो आमी हर एकले आमी पातकी जावन आसल्या, कित्याक म्हळ्यार आमी नियम शास्त्रा प्रमाणे आमी जियोन आसल्या आनी नियम शास्त्रा प्रमाणे जियेल्लो हर एकलो मनीस तो पातकांत आसुल्लो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार नियम शास्त्र कोणा वरवीं मनशा वरवीं तें ताचे थंय नियम शास्त्र संपूर्ण रितीन पाळूंक जायनातलें. आनी नियम शास्त्र आमकां कितें म्हळ्यार तें आमकां ताचें आमी कितें केलां तें मात्र आमकां सांगता, तुवें अशें केलां वा तुवें अशें करूं नजो. हे मात्र सांगता शिवाय हांवें केलां जाल्यार हांवें ताचे तावन भायर कशें येवचें म्हणून आमकां नियम शास्त्र सांगना. आनी त्या नियम शास्त्राक तो पावारी नातलो म्हणटा सांत पाऊल आमकां. सो त्या खातीर आमकां आमी पयल्या सुवातेर आमी जेजू क्रिस्त थंय एकवटाचे जाल्यार आतां आमकां देवाचें उतर आसा, देवाच्या उतरा वरवीं त्या खातीर देवाचें उतर आमकां जेजू आमकां म्हणटा, हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत. हांव केदाळ ह्यो 3 संगती, कित्याक म्हळ्यार हांव जिवीत सगळ्यांक जिवीत जायचें, पूण हांगा जिवीत हांवें जोडिचें जाल्यार हांवें त्या वाटेर हांवें चलोवंक आसा आनी त्या वाटेर हांव चलतना हांव उजवाड पळयतलो आनी म्हज्या जिवितांत उजवाड, हांव त्या उजवाडाचो मनीस जावन हांव त्या उजवाडाच्या जिविताक म्हजी उतरवणी जाता.
सो त्या खातीर आमचे पयले स्टेप जावन आसा, आमी पवित्र स्नान घेतले कुडले आमी क्रिस्तांव म्हणलो एक आमकां बिल्लो मेळटा जावं पुरो, पूण हांवें ताच्या प्रमाणे म्हजे थंय हांव चलना जाल्यार, जेजू क्रिस्तान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव चलना जाल्यार थंय कितेंच म्हजे थंय बदलावण जायना, वा आत्मीक रितीन हांव वाडावळ वा जिवंत हांव जावंक सादना. कित्याक जेजून पयलें ताणें बौतिस्म कान गेल्ले कुडले ताणें सांगिल्लें आसा, पातकी जिणी बदला. सो हांवें म्हजें पयलेंचें सैम हांवें सोडूंक आसा. ताणें सांगूना पवित्र स्नान कान घेया म्हणून सांगूना, ताणें सांगिल्लें पातकी जिणी बदला. सो केदाळ हांव पातकी जिणी बदलता, हांव उजवाडाच्या संवसाराक, आत्मीक वाठाराक हांव एक मॅट काडटा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, जेजू क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें, तवळ ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें म्हणटा. कित्याक आमी मरणांत ताच्या वांटेली जायचे म्हळ्यार आमचे हर एक वडल हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आमी गोवळीनांतल्या बकऱ्या बरी आमी आमच्यात नॉलेजा प्रमाणे म्हळ्यार आमच्यात जानवाया प्रमाणे, आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे, आमच्या रक्तमस्सा प्रमाणे, आमी संसाराच्या प्रमाणे आमी जिवन आसल्या. आमकां कितेंच ते आत्मीकपणा विशयांत आमकां कितेंच गोत्तू नातलें. पूण एकच नियम शास्त्रांत तें करूं नजो, हें करूं नजो म्हणून मात्र आसलें. सो हांव तें करिनातले बरी हांव पळयतलो, पूण पुर्त्या मापान म्हजे कडेन तें जायनातलें. सो त्या वरवीं हर एकलो मनीस वाट चुकल्लो जावन आसा, आनी जेजू देवाची महिमा पळोवंक सकनातलो मनीस जावन आसा. ताका एकच एक आमकां जाय जें आसलें, आमकां एक गोवळी जायचे आसलो, आमकां एक वाट जायची आसली, आमकां एक सत जायचें आसलें, आनी कोण वाट आनी सत धरता तो जिवीत पळोवंक शकतालो. सो ताचे वरवीं पयलें हांव तें करीचें जाल्यार हांगा पवित्र स्थान आमकां कित्याक घेयचें म्हळ्यार हांव ताच्या मरणांत एकवट जावन म्हज्या आदल्या सैमाक हांवें मराचें. हांव केदाळ आदल्या सैमाक हांव म्हज्या पातकी जिणीक पाठ करतां, तेदाळा हांव एक नवो मनीस वा जेजू कसो जिवन जालो त्या प्रमाणे हांवें ताचे जावन हांव नवें जिवीत आपणायता. सो त्या खातीर म्हज्या पयलेंच्या सैमाक हांव मरचें जावन आसा, ताच्या एकवटांत जेजू क्रिस्ताच्या ताच्या मरणांत आमी एकवट जावचे जावन आसा. त्या मरणांत आमी एकवट जाल्ल्यान आमी एक नवी रचना जावन आमी एक जेजू कसो जिवन जालो तशेंच, कित्याक म्हळ्यार थंय जेजू जिवन जायचें जाल्यार थंय पवित्र आत्मो थंय वावुरलो, पवित्र आत्म्या वरवीं. सो त्या खातीर आमी नवें जिवीत आमी अणभव करीचे जाल्यार, जोडीचे जाल्यार थंय पवित्र आत्म्याचें काम बारी प्रमुख जावन आसा. सो त्या वरवीं त्या खातीर आमी ताच्या मरणांत एकवट जायचे, आनी आमी तशेंच आमी जेजू जिवन जाल्ल्या प्रमाणे आमी नव्या जिविताक हांव म्हजी उतरणी जाता. प्रेज गॉड. आमी धर्मशास्त्राचें पुस्तक 38 काडया. वाचा सिस्टर. देखून भावांनो, ताचे मारिफत
तुमका पातकांचे बोगसाणे परगट जाला म्हूण तुम्ही जाणा जाया. पळय हांगा आमकां सांगता पातकाचे बोगसाणे. सो हांव केदाळा हांव जेजू क्रिस्ताक सत मानता. जेजू क्रिस्त मुजे खातीर मेलो. मरणांत एक पडचें म्हळ्यार हांवें जेजून केल्लें तें आमी लास्ट काली आमी ते कुर्सार जेजून केल्ल्या कार्या विशयांत आदली बदलीपण वैगी ताचे विशयांत आमी आयकलें. ते कुर्सार ताणें केल्लें कार्य हांव केदाळा हांव समा वळखून कान घेता. कितें केलां म्हणून हांव जाणा जाता. केदाळा मात्र हांव म्हजे पातकाचे बोगसाणे जोडून हांव एक नवी रचना. त्या खातीर म्हणटा पवित्र स्नानांत हांव जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत हांव एकवट जाता म्हणून. हांगा म्हणटा पावलोस, देखून भावांनो, ताचे मारिफात तुमकां पातकाचे बोगसाणे परगट जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. हांवें केल्ल्या खंयच्याय बऱ्यापणा वरवीं न्हय वा हांवें केल्ल्या खंयच्याय संवसार रितीर दिसच्या रितीर हांवें बरेंपण केलां, हांव एक बरो मनीस म्हणून हांव एक संवसारांत चलतां जाल्यार तें एक पिशेपणून तूं सय. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कितेंय जावंक आसा, हांवें जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र हांवें तें खाण घेवंक जाता. कित्याक हांगा नेक्स्ट वर्ड म्हणटा, मोइशेच्या नियमशास्त्रा वरवीं बोगसूंक असाध्य जाल्ल्या पातकांचे बोगसाणे सतमंतल्या सोमेस्तांक ताचे मारिफात मेळटा. त्या खातीर मोइशेच्या नियमशास्त्राक बोगसूंची ताका हे नातल्ले, पदवी नातल्ली. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा मोइशेच्या नियमशास्त्रा वरवीं बोगसूंक असाध्य जाल्ल्या पातकांचे बोगसाणे सतमंतल्या सोमेस्तांक. हांगा म्हजे एक काम जावन आसा, हांवें जेजू क्रिस्ताक सतमानचें आनी जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कार्याक हांव केदाळा सत मानता. आनी तो म्हजे खातीर त्या कुर्सार ताणें तें आदली बदलीपण केलें, तो म्हजे खातीर पाताक जालो. तो केदाळा म्हजे खातीर पाताक जालो आनी ताका हांव सत मानले वरवीं, तें हांव कार्य सत मानले वरवीं, त्या भावार्था वरवीं हांव ताचे थंय नितीवंतपण जोडटां. त्या खातीर मोइशेच्या नियमशास्त्रा वरवीं बोगसूंक असाध्य जाल्ल्या पातकाचे बोगसाणे सतमंतल्या सोमेस्ताक ताचे मारिफात मात्र मेळटा. हांगा व्हेरी क्लियर जावन बरयलां, जेजू क्रिस्ता वरवीं जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या. बोगसाणे सत मानतल्यांक थोड्यांक ताचे मारिफात मेळटा म्हूण बरयलां गी. थोड्यांक म्हूण बरयलां गे थंय. हांगा जेजू क्रिस्ताक सत मानल्यांक हर एकल्याक, सगळ्या मनशा कुळाक, कोण जेजू क्रिस्ताक सत मानता ताका एक नवी रचना जावन संवसारांत जियोंक आनी देवाच्या सांगातपणांत जियोंक ताका अवकाश मेळटा. म्हळ्यार तो पवित्र आत्म्या सांगाता जियोंक ताका अवकाश मेळटा म्हणून आमकां हांगा देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर आमी कितें देवाच्या उतरांत कितें आमकां सांगलां, आमी त्या प्रमाणे चल्ल्यार मात्र आमी देवाक मानवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचे थंय आतां देवाचें उतर सांगता, भावार्था विनें देवाक मानवंक जायना म्हणटा. पूण भावार्थ येजे जाल्यार हांवें देवाच्या उतरांत हांवें वेळ करची आनी त्या प्रमाणे हांवें म्हजें कार्याचरण करीचें. केदाळ हांव ताचे प्रमाणे हांव करतां, केदाळा म्हजे थंय ती बदलावन येता आनी हांव जेजू क्रिस्ता बरीच एक क्रिस्त हांव म्हणून पब्लिकली डिक्लेअर करचो एक मनीस जाता.
त्या आता सबार जणांनी पवित्र स्नान घेतला वैगी मोस्त लोकांनी पवित्र स्नान घेतला पण पवित्र स्नान घेतले कुठले तो एक जिजू ख्रिस्ताच्या आत्मिक म्हळ्यार देवाच्या आत्मिकपणान तो भागीदार जावंक जाता की जायना केदाळा हांव हाचे विशयांत जाणा जाता जिजू क्रिस्तान कितें केलां त्या क्रुसार ताचे विशयांत हांव जाणा जाता आनी ताचे प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव बदलूंक वेता आनी ताच्या वरवीं म्हजे थंय पवित्र आत्मो काम करूंक सुरू करता आनी म्हजे थंय पवित्र आत्मो वावुरता आनी देवाचें सांगातपण हांव त्या पवित्र आत्म्या द्वारे हांव अनुभव करूंक शकता. सो त्या खातीर हांगा पावल म्हणटा पावलूय पयलें तो अशें जावन आसलो नियमशास्त्रा वयर तो जियोन आसलो केदाळा ताका जिजू एनकावंटर जालो सो जिजून ताका जिजूचो ताळो ताणें आयकलो केदाळा तो आयकलो ताचे थंय आत्मीक कुळडेपण आसलें तें उक्तावणाक येवचो वेळ जालो ताचे दोळे जावंक पुरो त्या घडयेक ताचे दिश्ट गेली पूण ताका आत्मीक कुळडेपण वचून तो आत्मीक कुळडेपणांत आसलो तो कित्याक नियमशास्त्रा प्रमाणे आसलो मनीस तो जिजूचो ताळो आयकून ताचे कुळडेपणांतावन तो भायर आयलो आनी जिजूक ताणें सुमी सोडवणदार म्हणून ताणें मानून घेतलो सो हर एकल्यांनी ताचे उपरांत केदाळा तो जाल्यार केदाळा जिजूचो ताळो आयकलो आनी तो आनन्यान ताचे दोळे उक्ते केले ताचे उपरांत ताणें जिजूच्या शिकवणे वयर ताणें ताचे नियाळ केलो आनी ताचे विशयान तो शिकलो सो ताचे उपरांत ताणें सुवार्ता जेंतिलांक प्रगट करूंक ताणें धरली सो त्या खातीर ताच्या जिवितांत सबार समस्या आयले ताका हर एकांत ताका कश्ट मेळ्ळे जाल्यार ताणें ताचो भावार्थ ताणें सांडूना म्हाका कश्ट आयले म्हणून ताणें कितेंच तो ताचे तावन फाटीं परतोना प्रेज गॉड थँक यू जीजस आमी रोमन्स 10:1 काडया भावानो म्हज्या खाशा लोकान बचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता तांचे पासून कितले हांव देवा लागीं मागता 4 मुसर वाचा सिस्टर प्रेज गॉड देवाचे भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष म्हणच्याक हांव साथ दिता पूण ती उमेद खरे समजण्याचेर बांदलेली न्हय कित्याक देव मनशाक नितिवंत करता ते वाटे विशयांत ते नेणारी ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात देखून मनशांक नितिवंत करता ते देवाचे वाटेक ते खाल जाले नात कित्याक क्रिस्तानांचं नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर स्वतंत्र्या हर एकल्याक भावार्था उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या प्रेज गॉड थँक यू जीजस पळय आमी हांगा म्हणटा भावानो म्हज्या खाशा लोकांन बचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तसो खाशा लोक म्हळ्यार तो पयले नियमशास्त्रा काल आसलो आनी तो एक अधिकारी जावन आसलो आनी नियमशास्त्र ताका बरे तरान गुप्त आसलें आनी नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेल्लो तो आनी तो नियमशास्त्रा प्रकार जियोंक हेरांक तो फोर्स करनासलो आनी ते दाळा ताचे जावंक पुरो ताचे घरचे वा ताचे सांगाता वावुरचे आनी ताचे ब्रदरीचे म्हळ्यार ताचे सकडी मनीस जुदेव ते नियमशास्त्रा प्रमाणे आसले
पूण जे हांगा सांग पावलाक जेजू कसो एनकावंटर जालो ताचे उपरांत तो ताचे बदलावण आयली. पूण थंय ताचो खाशा लोक म्हणटा, आतां पळय खाशा लोक म्हळ्यार ताच्या सांगातपणांत ताच्या सांगाताची येतलो, ताच्या सांगाता उठता बसतलो, ताच्या सांगाता मेळटलो, ताच्या सांगाता वावुरतलो, तो लोक तो तातूंत आसा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा भावानो म्हज्या खाशा लोकांक बचाव जाल्यार पुरो म्हणून सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव वतरेकता. कित्याक म्हळ्यार आतां पळया, आतां एक मनशाक एका कुटुंबांत एका मनशाक देवाचें उतार मेळटा आनी ताका तें देवाचें उतार ताचे थंय ताणें स्विकार केल्या उपरांत ताचे थंय तें कार्य करता. सो कार्य करतना ताका एक खुशी जाता आनी म्हजी जिवीत बदललें आनी म्हज्या कुटुंबाचें, म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यांचें, म्हज्या वळखीचेंय जिवन बदललें जाल्यार कितलें बरें आसतें आसलें म्हणून आमी चिंता वैगी. अशेंच पावला की येन्स ताका बगलें. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हज्या खाशा लोकांक बचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकता, तांचे पसत कितलें हांव देवा लागीं मागता म्हणटा. सो त्या खातीर आमी कोण देवाच्या उतरांत ना तांचे खातीर आमी मागोंक आमकां हांगा एका वाटेन आमकां सांगता. कितें कशें सांग पावली तशें तो मागले वरवीं ताणें मुस्तू जाणांक देवाच्या सांगातपणांत आनी खऱ्या शिकोवणेंत ताणें हाडलें. सो हाचे वरवीं आमी तशेंच हेरां पसत आमी मागल्यार हेरां ती जेजूची खरी फाटला उदारां जाल्यांत म्हणून आमी भावार्थान आमी सत मानून तांकां आमी देवाचें उतर दिवंक गेल्यार वा आमी केदाळात अवकाश मेळटा तांचे कडेन उलयतना त्या प्रमाणे आमचो संवाद केल्यार केदाळा ते खंडीत थंय कार्य जाता. त्या खातीर हांगा नेक्स्ट वाक्यान म्हणटा आमकां देवाच्या भक्तेन तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांव सुसाक्ष दिता म्हणटा. कित्याक हाकाय पावला की पयलें ताका देवाच्या कार्यांत तो देवाचें काम करनासलो म्हणून ताणें ताका बगलां. पयलें हांव देवाक मस्तू लागीं आसलो मनीस, हांव नियम शास्त्र पुरा पाळनासा आनी देवाक बारी मेसवाल्लो मनीस म्हणून ताच्या मतींत ताका बगलां. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष. देवाच्या संगतेन ते मस्तू विशेष तरान वावुरतात. मनशाक हांव साक्ष दिता पूण ती उमेद खऱ्या समजणेचेर बांदलेली न्हय म्हणटा. त्या खातीर आमकां आमी कितें करता वा हेर कशें करतात ताचे प्रमाणे हांवें तशेंच केल्यार ते समा आसा गी देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गी म्हणून हांवें पयलें देवाच्या उतरांत हांवें भितर सरोन त्या सता प्रमाणे आसा गी ना गी म्हणून हांवें रिकन्फर्म करचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार हांव ती समजोनी हांव संवसारी वा कोणेय एका मनशान ती बांदल्ली संवसारी मनशान बांदल्ली वा संवसारी मनशान ती रुत्ता केल्ली त्या सिस्टमा भितर हांव ऑपरेट करता जाल्यार हांव खऱ्या समजोनेर ना म्हणून अर्थ. बाकीचे सकडी करतात त्या खातीर हांवें करीचें, हांव येणेय करता आनी हांव देवाचें उतर आयकता पूण देवाचें उतर म्हजें थंय कार्य करना कित्याक हांव आनी एका वाटेन आचरण करनासा. त्या लागून हांगा सांगता देवाच्या भक्तेन तांकां आसा उमेद विशेष मनशाक हांव सुसाक्ष दिता पूण ती उमेद खऱ्या समजणेचेर बांदलेली न्हय म्हणटा. कित्याक देव मनशांक कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशयन ते नेणारी म्हणटा.
देवान मनशाक नितीवंत करीचे जाल्यार हांवें देवाच्या सताचो हांवें जन्वाय जोडीचे आनी ताची समजणी जोडीचे आनी हांव ताच्या समजणे प्रमाणे म्हजे थंय हांवें कार्य करीचे. हांव केदाळा ते सर्कलार म्हणजे ते हांव प्रोसिजर हांव करता तेदाळा हांव एक नितीवंत ते कितें करता त्या वाटेंत हांव चलता म्हणून सांगयेत. त्या लागून हांगा बरयता कित्याक देव मनशांक नितीवंत करता त्या वाटे विशयी ते नेणारे ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. तुम्ही पळया सगळ्यांनी देवाचे उतर दितात पूण थोडे पटी ते देवाचे उतर ते रॉंग रितीन आमी लोक कान घेवन ताचे प्रमाणे कार्य करना सागिना. आनी थोडे पटी कालें जाता लोक हांव देवाचें उतर आयकता हांव मस्तू टिचींग आयकता सक्कडी करता बायबली वाचता सक्कडी करता पूण हांव त्या रितीन चलना. हांवें सलची रीत संवसाराचीत पूण हांव हांगा देवाच्या उतरांची जानवाय जोडता हर एक रेतीरेक वेता हांव मस्तू टिचींग आयकता ऑनलायनीर पूण म्हजे थंय ती बदलावणी येना. कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा तो वावरूंक येता पूण हांव ताच्या कार्यांत हांव आडखळ करता. हांव ताका तें एलाव करिना पवित्र आत्मा म्हजे थंय वावरूंक. केदाळा हांव पवित्र आत्म्याक वावरूंक सोडटा तेदाळा म्हजे थंय ती बदलावण येता. फर्स्ट जायचे त्या खातीर आमचे मेन जायचे विधेयपण. हांव केदाळा म्हजे इतल्याक हांवें केल्लें सामा आतां पळया मस्तू जाणांक मस्तू देवाच्या उतराची जानवाय आसा पूण तांचें जिवीत बदलना तांचें उलोवचें बदलना तांचें मन कितें तें अर्थ कर्ण काण घेता त्या प्रमाणे कर्ण काण घेना देवाच्या उतरा प्रमाणे तें कर्ण काण घेना. त्या खातीर आमचे थंय आमी तें कार्य करूंक आमी सोडिना आनी आमी संवसाराच्या रितीनच कार्य करता आनी आमी देवाची इसल्यान आमी जानवाय देवाच्या उतराची समजणी मात्र आमी काण घेता. आमी ती समजणी मात्र काण गेल्ले वरवीं थोड्यांकडे कितलेय स्क्रिप्चर विचारल्यार ते सांगतात आनी अशेंय आसा तशेंय आसा सगळे सांगतात पूण तो मनीस स्टील प्रॉब्लेमांत आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एका भयणीन हांगा टेस्टामनी सांगली पयलीं उडास येता एक देवाचें उतर दिवचो मनीस आसलो काय तो मस्तू हळ्ळ्यांनी पुरा वचून देवाचें उतर दितालो पळय आनी ताका केदाळा एक पिडा आयली तेदाळा ताका कितें करीचें म्हणून गोत्तू ना आनी तो मनीस सांगतालो अशें हांव कितल्या जाणांक देवाचें उतर दिलां पूण म्हाका कित्याक ही पिडा आयली. हे आमची एक भयण थंय गेल्ले तेदाळा तिणें मागीर देवाच्या उतरा विशयी देवाचें उतर कशें काम करता कितें सत आसा आनी त्या सता प्रमाणे हांवें कशें जियेचें हांवें त्या वाटेन कशें जियेचें म्हणलें ताका तें सविस्तार जावन सांगल्या उपरांत ताका त्या मनशाक कळ्ळें. अशें आमकां आमी खाली आमच्या समजणे खातीर आमी कान घेता आनी आमी चिंता आमकां पुरा समजणी आसा. हाका म्हणटात इंग्लिशांत एक हेड नॉलेज म्हणटात. खाली आमची जानवाय आमच्या ती मनांत मात्र आसा पूण हांवें म्हज्या त्या एक्शनांत घालूना म्हाका जानवाय आसा. हाचे खातीर हांगा म्हणटा मनशांक नितीवंत करता ते वाटे ते देवाचे वाटेक ते खाल जाले नात. कित्याक म्हजें कार्य रॉंग आसल्यान कार्य संवसारी रितीन आसल्यान म्हाका तें खाल जावंक जायना.
केदाळा खाल जाता आम्ही म्हळ्यार केदाळा खाल जाल्ले मनीस आम्ही जाता म्हळ्यार ताचें कार्य बदलले वेळार तो देवाच्या उतराक खाल जाल्लो मनीस जाता आणि तो एक देवाचे उतर हांगा नितीवंत करता म्हणून सांगता. मनशांक नितीवंत करता, त्या देवाच्या वाटेक ते खाल जाले ना म्हणटा. सो केदाळा हांव म्हजे एक्शन बदलता, ते देवाच्या उतराप्रमाणे म्हणजे ऑपरेट जाता, हांव ऑपरेट करता ह्या संवसारांत. त्या दाळा हांव एक नितीवंतपण जोडिल्लो मनीस जावन हांव जियोंक शकता. कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताचे मुखांतर सतमंतल्या हर एकल्याक भावार्था उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या म्हणटा. आता आमकां हांगा क्लियर जावन सांगता कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें म्हणटा. आता सांत पावल आसलो तो पयले साऊल जावन आसलो, तो एक अधिकारी जावन आसलो, नियमशास्त्रा विशयी जानवाय जोडिल्लो मनीस जावन आसलो आनी देवाक बारी एक भक्तिवंत मनीस. देवाच्या विरोध कोणेय कितेंय उलयल्यार ताका तो एगेन्स्ट वेतलो आनी ताका तो शिक्षा लायतलो. ते ताचे नेचर जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार तो संपूर्ण रितीन नियमशास्त्रागत खाल जावन आसलो, पूण नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक जावना ताकाय. हांगा म्हणटा त्या खातीर कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केलें म्हणटा. हांगा कोणेय एका मनशाक नियमशास्त्र पूर्ण करूंक जायना म्हणटा. त्या वरवीं आमी ते नितीवंतपण जोडची वाट आमी सांडले मनीस जावन आसा आनी ताचे मुखांतर सतमंतल्या हर एकल्याक क्रिस्त जेजूचे वरवीं. कित्याक क्रिस्तानच नियम शास्त्र पूर्ण केलें आनी ताच्या मुखांतर सतमंतल्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक सतमंतल्यांक आनी ताचे प्रमाणे कितें ताणें आमकां ती हांवस वाट सत आनी जिवीत म्हणून सांगलां, हाचे वरवीं ताणें कितें ताचे पयल्या मिशनांत ताणें केदाळा भोंवती कान गेलो, ताणें पवित्र स्नान कान गेलो. केदाळा पातकी जिणी बदला म्हणलें. हर एकलो मनीस तो मनीस तो पातकांत आसलो आनी तो देवाच्या विरोधपणांत आसलो म्हणटा. हांगा त्या खातीर जेजून मात्र नियमशास्त्र पूर्ण केलें आनी ताका सतमानले वरवीं हांव एक ते भावार्था उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या म्हणटा. हांव जेजू क्रिस्ताक सत मानता आनी ताच्या शिकवण्या प्रमाणे त्या सता प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत बदलता, चिंता बदलता आनी जिणी म्हजी बदलता आनी ताचे प्रमाणे हांव चलता जाल्यार हांव एक भावार्थी मनीस जावन हांव देवाच्या नितीवंतपणाचो एक मनीस जाता आनी देवाच्या सांगातपणांत चलचो एक मनीस जाता. त्या वरवीं देवाचे हर एक कितें ते आत्मीक वाठारांत जेजू क्रिस्ता मार्फत केलां तें हांव अनुभव करचो एक देवाचो भुरगो जावन ह्या संवसारांत हांव जियोंक जाता. प्रेज गॉड. परतेक आमी रोमन्स 5 या किया 6 and 5. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले आहोत. प्रेज गॉड. हांगा पळय, हांगा देवाचे उतार आमकां क्लियर सांगता ह्या वर्सान. हांव म्हजें जिवीत बदलना जाल्यार हांव जेजू क्रिस्त सवे हांव त्या मरणांत एकवटना जाल्यार हांव ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जावंक जायना. हांगा कित्याक तो मेलो तशें, कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले हांव म्हणटा. ताचे वयलें 4th वर्स पळया. प्रेज गॉड. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटयले गेल्या.
पळय हांगा येंत वर्स आमकां प्रत्येक सांगता तेंत तशें आसता बापाच्या महिमे बरीत सक्तेन ताच्या बापाच्या महिमे बरी सक्तेन म्हणटा क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. आता महिमे बरीत सकत म्हळ्यार कशें हर एक कडेन आतां संवसारांत वावुरचें आनी मनशां थंय वावुरचें हर एक कोणें पवित्र आत्म्यान वैगी. सो पवित्र आत्म्याक हांगा महिमे बरीत सकत क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवेने केपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत म्हणटा हांगा. 6th वर्स पळय आमी. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमच्या आदल्या सैम क्रिस्ता संगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. 14 मुसर वाचा सिस्टर. प्रेज गॉड. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्ता संगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतले म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत जिवा खातीर जिवचे खातीर देवा खातीर जियेतात. देवा खातीर जियेतात. प्रेज गॉड. देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्यांक तुमी काल जायशें करतेल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साकरेक लायनाय. बदलाक मरणांतवन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवेक समर्पून दिया. तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्हय बगार देवाचे कुरपेकाल जियेतल्यात. देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. प्रेज गॉड. 6th वर्स. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त संगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणा. आमकां करेक्ट कळाचे हांव म्हजे पयलेंचे सैम म्हजे हांवें जेजू क्रिस्त सवें ताच्या मरणांत एकवटले वरवीं हांवें म्हजे आदले पातकी सैम हांवें ते जेजू क्रिस्त सवें हांवें नाश केला. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर हांगा 2 कामां आसात. एक म्हजे पातकी सैम हांवें जेजू क्रिस्तच्या मरणांत हांवें ताचे नाश करचो आनी हांवें प्रत्येक पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगाता कुरसायला म्हणून आमी जाणाव म्हणटा. हांगा क्रिस्तान आमची पातकां ताणें खाण गेल्यांत वैगी कुरसार ताणें खाण गेलो. हर एक ताणें आमचे पाताक उणेपण आमची पिडा शिडा आमचे हर एक कितें हर एक आमकां देवाच्या सांगातपण अनुभव करचे करूंक आमकां आडकळ येताले ते हर एक जेजू क्रिस्तान त्या कुरसार खाण घेवन जाला. पूण म्हजें एकच काम जावन आसा हांवें त्या कार्याक जेजून केल्ल्या कार्याक हांवें सतमानचें जावन आसा. हांवें सतमानल्या शिवाय आमी पयलें थंय वाचलो आमी रोमन 6:3 तो धर्मदूताच्या कृत्यांती वाचलो. त्या खातीर आमी जेजू क्रिस्तान कितें केलां तें हांवें सतमानीचें आनी त्या वरवीं मात्र हांव म्हजें आदलें सैम जेजू क्रिस्तान कुरसायले वरवीं हांव एक
ताच्या जिवनपणा वरवीं नवे एक रसन जावन नवो एक देवाचो भुरगो जावन ह्या संवसारांत जियोंक जाता. हांगा म्हणटा 7व्यांत, कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता, आमी क्रिस्त सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता समेत जियोंक पावतले म्हणून आमी सत मानता. पळय हांगा हे पुरा आमकां कितें सांगता म्हळ्यार आमी ते केदाळ आमी सत मानता. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता म्हणटा. पूण हांगा मेल्या उपरांत म्हळ्यार काले हांव म्हजे मायंड हांवें म्हजें चिंताप जेजून कितें क्रुसार केलां ताचे प्रमाणे हांवें बदलिल्यार हांव एक त्या पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे हांव जियोंक पावतले म्हणून आमी सत मानता म्हणटा. ताचे उपरांत 9th, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना म्हणटा. कित्याक आमकां जावं पुरो आतां आमच्या जिवितांत आमकां हांवें पयलें तें केलां, हांवें हें केलां, वा म्हाका चिंताप येवंक पुरो, पूण हांव केदाळ देव जेजून ते केल्ल्या कार्या वयर म्हजें गमान दिता ना. हांव सम आसां कित्याक म्हाका जेजूच्या कार्या वयर हांवें विश्वास केला, हांवें सत मानलां. हाचे वरवीं म्हजें हांव जेजू क्रिस्त थंय ताच्या मरणांत वटलां, तशेंच म्हाका एक नवें जिवीत मेळ्ळां. त्या वरवीं हांव ही बरी खबर आयकतां भावार्थान. हांव केदाळ त्या भावार्थान हांव सत मानतां. हाचे वरवीं हांव एक नितीवंत जाल्लो. नवो नितीवंत म्हळ्यार देवा सवें हांवें चलचें जावन आसा. देव म्हज्या सांगाता, देवाच्या सांगातपणांत हांवें रावचें जावन आसा. ते नितीवंतपण असो दोगलो म्हणटा आमी. आनी ते प्रोटेक्शन आसलो दोगलो जावन आसा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनी तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना म्हणटा. मरणाक म्हळ्यार हांव प्रत्येक हांव पाताक करचें तले हांवें हांव सक्सो मनीस जावन आसा म्हणून हांगा म्हणटा. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी देवा पासो जियेता. तशेंच हांव ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार हांव हें केदाळा चिंता जेजू क्रिस्त देवा पासो जियेता. हांवें देवा पासत जियोंक आसा ह्या संवसारांत. तेदाळा हांव एक नितीवंतपणाचो मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेता. आमच्या मतीन जावं पुरो घडये घडये आमकां ना तूं तशें आसलोय, तूं अशें आसलोय, ही चिंतना येवंक पुरो. केदाळा पूण हांव जेजून म्हजे खातीर केलां हें कार्य म्हाका खंडीत हांव सत मानलां आनी हांव भावार्थान तें मानून घेतलां. हाचे वरवीं हांव आतां एक नवो मनीस कसो जेजू क्रिस्त आनी मरना, आमी तशेंच आनी मरना. कित्याक म्हळ्यार हांगा आत्मीक मरणा विशीं उलयता. आमी हें उडासतोर आमच्या कुडीचें मरण न्हय, आमी आत्मीक मरण. आत्मीक मरण म्हळ्यार आमी देवा तावन संपर्क तुटोवचो जावन आसा. तुटल्याक ताका आत्मीक मरण म्हणटात. आतां आमी जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कार्या वरवीं म्हजो आनी देवा मदलो संबंद जेजू क्रिस्ता मार्फत तो एकवटला जाल्ल्यान हांव एक आतां जियोवचो देवा खातीर जियोवचो मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोंक आसा. तशेंच तुमी पत्काक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेयाळे. नेक्स्ट वर्सान करेक्ट सांगा 11 आमी देवा खातीर जियेता म्हणून आमी पयले आमी समजून घेवचे. तेदाळ आमी हर एक आमकां कितें आमकां टेम्पटेशनां वा आमच्या मतींत आमकां नाका जाल्ल्यो संगती येतात, देवा विरोध आमी चिंता पाठोवच्यो वा आमी पत्कांत पडचे तसलो संदर्भ म्हळ्यार आमकां कितें देवा विरोध आविदेय जावंक आमकां आमची मौत केदाळ आमकां सुरू करता. आमी तेदाळ उडासडीचे आमी क्रिस्तच्या एकवटांत आमी आसाव आनी ताच्या मार्फत आमी देवा सोवें जियेता आनी देवा सांगाता जियेता म्हणून हांव केदाळा चिंता. तेदाळा हांव ताचे तावन भायर येवंक जाता.
त्या देखून तुमच्या विनाशी कुडीच्या वडण्यांक तुम्ही काळजायशे करतल्या पातकान तुमचे वैर अधिकार सोलोवणो जो म्हणटा हांगा हांव केदाळा सोलोवंक जो म्हळ्यार मुजे थंय हांव तिरासान केदाळा सांबाळटा हांव केदाळा देवाचें उत्तर हांवें भवार्थान स्विकार केला आनी जिजून केल्ल्या त्या कार्या वयर हांव केदाळा सत मानून तिरासानेन हांव आसा केदाळा म्हाका खंयचे म्हज्या मतींत आलोचना आयल्यार हांव ताचेर तावन भायर येवंक जाता म्हणटा हांगा तितलेंच न्हय तुमच्या कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाच्या साखरेक पळय हांगा पातकाच्या साखरेक लायनाय म्हणटा आमची मत आमी त्या तसल्या संगतीक आमी खाण घेवन वचो म्हणटा बदलाक मरणांत हांव जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे हात्यारा म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पण दिया म्हणटा आता आमचे मन आसा क्रिस्तचे मन कित्याक आमी क्रिस्ताक सत मानता त्या खातीर आमचे मन क्रिस्तचे मन जाला म्हणून हांव केदाळा उसारता केदाळा हांव जिजू सवे हांवी देवा पासत हांव जियेता म्हणल्याची रुजवात दिता तवळ तुम्ही नियमशास्त्राकाल न्हय बगार देवाच्या कृपेकाल जियेतल्यात देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक शकचे ना हांगा क्लियर दिला तवळ तुम्ही नियमशास्त्राकाल न्हय आता तुम्ही पयलेंच्या त्या सल्ल्या प्रमाणे न्हय नियमशास्त्राकाल न्हय बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात देवाची कृपा म्हळ्यार मुजे कितेंच जायना हांगा देवा तावन देवूच मुजे सोर्स देवूच मुजे हरियेक जेजू क्रिस्त म्हाका हरियेक कित्याक जेजू क्रिस्तानच म्हाका हांव केदाळा वाट चुकलो हांव केदाळा काळोखांत आसलो हांव केदाळा देवा विरोध आसलो हांव खंयच्या वायट संगतींत आसलो हांवें हरियेक कितें हांव काळोखांत आसल्या त्या म्हाका उजवाडाक हाडल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात हांव एक नवो मनीस ताच्या कृपेकाल हांव जिवन आसा म्हणून हांव समजून काण घेता देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक शकचे ना म्हणटा त्या वरवीं हांव म्हज्या पाताक म्हज्या मतीक कितें एक थॉट येता हांव कित्या संवसारी रितीर चिंतून हांव कितें हांव पाड करूंक हांव सक्सो मनीस आसलो पयले हांव हाचे वरवीं केदाळा हांव हें सत मानता बगार देवाच्या कृपेकाल जियेतल्यांक देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार सोलोवंक हांव केदाळा ही वयलीं स्टेप्पां करता तेदाळा मुजे थंय हांव हें 14वें स्टेप हांव देवाच्या कृपेकाल जियेतलो मनीस जाल्ल्यान म्हजे वयर पातकाक खंयचोय अधिकार सोलोवंक शकचे ना त्या खातीर हरी एकल्यांनी आमी पातका वयर जैत वेल्ले मनीस जावन आसा आमचे वरवीं न्हय आमी जियेल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं न्हय हांवें केल्ल्या कार्या वरवीं न्हय बगार जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र तें साद जालां आनी ताच्या कृपेकाल आमी जियोवन आसा प्रेज गॉड थँक्यू जीजस कोणाक कांय सांगोंक आसा कांय क्वेश्चन आसात प्रेज गॉड कोणाचे नाम चिंता तरी आमी देवाक अर्गां दिया मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा ह्या घडये पसत बापा ह्या वेळान तुवें आमकां सबार जायते सतां तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्या द्वारी तुवें सविस्तार जावन आमकां सांगलें बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता आमकां ह्या संवसारान जियेतना तुजें सांगातपण आमी अनुभव करूंक आमकां तुजो पवित्रत्म भरपूर आमचे थंय वावूरून आसा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें आमकां ते तुजें सांगातपण अनुभव करूंक आनी तुजे हर एक अधिकार आनी आशिर्वादां तुजे अनुभव करूंक आनी त्या अधिकारा वरवीं आमकां उलोवंक आनी अधिकारा प्रमाणे आमी जियोंक आमी उजवाडाचे मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोंक तुवें आमकां
तुझ्या जिवितांत आमकां वांटो दिल्ल्या खातीर आमकां अर्गां दिता बापा तुका. हर एकल्या मनशान तुझें सत जाणा जावन तुझ्या वाटेन चलोवन संवसाराच्या काळोखांत हांव पयस सरोन उजवाडांत येवन तुझें भरपूर रितीचें जिवीत बरोवन ओमतोचें जिवीत तुवें दिल्लें तें अणभव करूंक हर एकल्यांक तुवें तुज्या कृपेन भरल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you. Thank you.